सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिस्तीकारांक मारून दावीद परतो येताना इस्रायलाच्या सगळ्या शारांतल्यो बायलो दोळ, काशीच्या आनी वेणीच्या आवाजार गायन करीत आनी नाचत सावलू राजाक मेळूंक आयल्यो. त्यो बायलो नाचून नाचून म्हणटाल्यो, सावलून आपले हजार मारले आनी दाविदान 10,000. सावलू एकदम तापलो आनी ती उतरां ताका बिलकूल मानली नात. ताणें म्हणलें, दाविदाच्या नांवान ताणी 10,000 घाल्ले आनी म्हज्या नांवार फकत 1,000. रायपण मात भायर हाडून ताका सगळें आसा. तो दीस जावन सावलू दाविदाक बरे नदरेन पळयना जालो. दाविदाक मारपाची येवजण सावलून आपल्या पुता जोनातानाक आनी सगळ्या आपल्या सेवकांक कळीत केलें. पूण जोनातानान दाविदाचो चड मोग आसलो. देखून जोनातानान दाविदाक असो शिडकायलो, म्हजो बापूय सावलू तुका मारूंक सोदता, तर फाल्यां सकाळीं तूं चतूर राव. खंयसरी गोपचूप रावन लिपून राव, आनी तूं लिपून रावलोल्या त्या शेतांत हांव म्हज्या बापाय बाराबोर येतां आनी म्हज्या बापाय कोडे तुजी गजाल काडटा. तो कितें कात करूंक सोदता तें तुका मागीर गमयता. म्हणटूच जोनातानान आपल्या बापाय कोडे दाविदाची गजाल काडून म्हणलें, तुज्या सेवका दाविदाचेर आड तुवें पातक करचें न्हय, कित्याक ताणें तुका कांय वायट करूंक ना. पूण कितेंय केलें जाल्यार तें तुज्या बऱ्याकूच केलां. ताणें आपलो जीव संकश्टान घालून फिलिस्तीकारांक मारलो आनी सर्वेस्परान इस्रायल परजेक व्हड जोईत दिलें. तुज्याच दोळ्यांनी तुवें तें पळयलें आनी तूं खुशाल जालोय. कित्याक तर कसलेंच कारण नासतना दाविदाक मारून निरपराधी रगत वारोयताय. जोनातानाची उतरां सावलूचे काळजाक बसलीं आनी ताणें सोपूत घेतलो, जिव्यात सर्वेस्पराच्या नांवान हांव ताका मारचो ना. इतलें म्हणसर जोनातानान दाविदाक आपयलो आनी सगळें ताका कळीत केलें. तेन्ना जोनातानान दाविदाक सावलूशी हाडलो आनी आदलेच भाशेन तो तांचेशी रावलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. म्हजी काकलूत कोर देवा, मनीस म्हाका पिळटात. दीसभर म्हजेर झगडी मांडटात, म्हाका पिडापीट दितात. दीस रात म्हजे दुस्मान म्हाका दोगडायतात. हिशोब नासलेले वरी म्हजे पाळांक लागतात. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. कसो हांव वाचुरो परदेशी जाला तें तूं बरो जाणय. म्हजी तुका मेजून मापून तुज्या दाब्यांत भरून दवरल्यात. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पळून वेतले. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. हें हांव बरें जाणो, देव आसा म्हजे वाटेन. देवान दिल्लें उतर हांव वाखाणटां. सर्वेस्पराचें उतर हांव वाखाणटां. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. देवाचेर पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता? देवा, आंगवण करून हांवें तुका उतर दिलां तें दिलेंच आसा. दिनवासनेचो योद तुका पेटयतलो. जबाब. देवाचेर हांव पातयेवन रावतां, कसलीच म्हाका भिरांत ना.
Sorvesporak, 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 आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकविलें. मरण परजळायलें. Sorvesporak, मार्को पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दर्या लागीं गेलो आनी ताचे फाटल्यान गालिलेच्या लोकांची खेद जाली. त्या भायर जुदेवातावन जेरुसलेमसून जॉर्डनाचे पेळे तोडीतावन आनी तीर सिदोन ह्याचे भोंवतणच्या लोकांची व्हड उरपोज तो करता तें आयकून ताची शीं आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन ताणें आपणाक चिड्डिना जावंक आपणाक एक व्हडें तयार दवरात म्हूण आपले शिसांक सांगलें. तो साबार लोकांक बरो करी देखून वायटेकारांक आसलेलीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका खंयसरूय पडना फुडें ताचे मुखार सरपटून हुयेली मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खऱ्यान ताका शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाण्णी तुका क्रिस्ता. नियाळ नोसाय मनीसपण आनी इश्टागोत नो पयत करता. सावलून आपले 1000 मारले आनी दाविदान 10,000. हें आयकून सावलू एकदम तापलो. ती उतरां ताका बिलकूल मानली नात. तो दीस थावन सावलू दाविदाक बरे नदरेन पळयना जालो. जॉनथन सावलूचो पूत आनी दाविदाचो इश्ट सावलू आनी दाविदा मदें संधान करता. जेजू बापा सारको मोगाळ, दयाळ, काकलुतसार आसलो. ताच्यो मिलाग्री पळोवन लोक ताका मेळूंक आशेतालो. गालिलाच्या लोकांची खेत जाल्ली. त्या भायर जुदेव जेरुसलेम जॉर्डनाचे पेले तोडी थावन तीर आनी सिदोन थावन लोकांची उरपोंच येताली बरी जावंक. लोक जेजूच्या कोरण्या आनी उतरां परस ताच्या जिविताची चाल तांकां ताची सोडशी ओडून हाडटाली. मान आनी पदवी जोडपाची ताळणी पयस करूंक वावरुया. आमकां दिल्लें काम बऱ्या मनान सोपुर्णायेक पावुया. मार्कू जेजूच्या उतरांची पदवी दाखल करता. लोक उरपोंची येतालो कित्याक जेजूचे तोंडांतल्यान भायर सरतल्यो उतरांची पदवी तांणी देखलोली. कुडी आत्म्यांची पेकोवणी अणभवलोली. मोग करताय कोन्यांनी दाखल कर. तो रायस आमचो थाराव जावन दी. समुदायान गोचीक सांपडलेल्यांक पिडेवंतांक भेट दिवन तांचो मोग आनी बरवंसो वाडोवंक वावरुया.